नमस्कार. आम्ही पळय आतां अडेज जाल्ली आसा. आमी सुमार 12 सुमार आयज 25 मे आमी टीम ऑफ विथ माय कलिग्स लायक नितीन चोपडेकर आमच्या बरोबर आसा, पीटर फेर्नांडीस आसा, राजू काब्राल म्हजे बरोबर आसा, पीटर डिसोजा इज विथ मी, नियाजी बाब इज हियर एंड वी आर एट द जीएमसी. आमी स्पेशली 12 वरांचेर सगळे आयिल्ले. फादर बॉलमॅक्स पेरेर जो आमचो आसा चिकालीचो पॅरिश प्रिस्ट, सेंट झेवियर्स चर्चाचो पॅरिश प्रिस्ट आनी एक खडेकांत एक्टिविस्ट, सदांच ताजे काळीज गोंय आनी गोंयकारां पासत धडधडटा आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन कितें मनात आसा तें तेणें सदांच व्यक्त केल्लें आसा, कित्याक गोंय आनी गोंयकारपण ताज्या काळजांत आसा म्हणून. आतां ते दीस तो कुलेम खंय तरी पॅरिश युथा बरोबर पिकनिकाक भायर सरिल्लो तें सगळ्यांक खबर आसा. सॅटर्डे इट वॉज ऑन सॅटर्डे, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट वॉज ऑन द 23rd मे आनी मॉर्निंग वयतना खंय तरी तो कॉलॅप्स जालो. म्हजो दुसरो इश्ट रोमन बाब आसलो, तेणें ताका हँडल केलें, ताका धरलें आनी डॅफोडील हॉस्पिटलांत घातलें म्हणून आमकां खबर आयली. जेन्ना आमकां रोखडीच खबर आयली दॅट ही शिफ्टेड टू जीएमसी, आय रिमेंबर कमिंग दॅट डे एट अराउंड 3 o'clock where he was put in this thing only, a cardiologist हितून भितर. Nobody was allowed to meet, but somehow I was given the opportunity to go where हांव गेलें आनी फादरान दोळे बंद केल्ले आनी तो मिशनाचेर आशिल्लो, तेजें मॉनिटरींग चलतालें. हांवें गेलें आनी खुणाक काडली, खुरीस काडलो तेजे तकलेर आनी फादर इतलेंच म्हणलें, प्रतिमा बाय म्हणलें तेणें दोळे उक्ते करून. हांवें ताका विचारलें, फादर कितें जालें, देरेफेन कितें जालें, तूं आमचो घोट मरे, एक्टीव मरे फादर. म्हणून लागलो प्रतिमा कितें जालें, आपल्याक दाढेक प्रॉब्लम जाल्लो, सो आपणाक 2 दीस मातशे दाढेक लागून थिनर्स बंद करपा लायल्ल्यो गुडयो आनी मागीर ते बंद उरल्यो. सो कितें तरी कारणा खातीर ते 7 दीस ताका ब्रेक पडलो आनी दॅट इज द रिजन. तुमकां खबर आसा थिनर घेवन लायक रगत दाट जाता, फ्लो दाट जाता. सो ते ताजें रगत दाट जालें आनी ताका तो हें जालो स्लायटली. पूण हांवें ताका सांगलें देखून, फादर सी वी वॉन्ट यू. ही टोल्ड मी व्हेरी कॉन्फिडेंटली, हांव आसा गो, हांव येता परतून. आय फील टुडे नाव आफ्टर दॅट त्या दीस रातचें म्हाका खबर आयली अरावंड 10:30, 11 की फादराक दुसरो कार्डियक अरेस्ट येयला, प्लीज कीप फादर इन प्रेयर्स म्हणून. Yesterday I come to know father's state is in a critical condition, he is unconscious, and Father Bolmax तेका CPR लायलो खंय रातचो, they are trying to revive him, unconscious आसा. विश्वजीत राणे who is the health minister is been coming yesterday, he came today again. आता 7:45 येवन गेला खंय टीम ऑफ डॉक्टर्स अंडर डॉक्टर गुरुप्रसाद, आमचो फामाद, आमचो सारको मेन जो कार्डियोलॉजिस्ट आसा, ही इज मॉनिटरींग म्हणटा विथ द टीम ऑफ डॉक्टर्स. टुडे दे हॅव मेड इट व्हेरी स्ट्रिक्ट. ओन्ली द फॅमिली, सिस्टर ऑर ब्रदर इज अलाउड इनसायड, नोबडी. हांव इतलेंच मागता लोकां कडेन आनी चड करून गोंयकारां कडेन. आनी हांव सदांच म्हणटा, हांव एडबर्गाक लागून म्हणटालें, तुमकां आतां परतून सांगता, जाता जाल्यार तुमच्या ऑल्टरा कडेन न्ही 2 मेनवातो लायात. हिंदू जे भाव भयण्यो आसात पळय एक दिवली पेटयात. मुस्लीम लोकांक देखून सांगता, वी आर गोवन्स फर्स्ट, रिलिजन कास्ट मागीर. आमी गोंयकार, जो आमचो फादर आसा ताका लागून प्रेयरान दुरात, बिकॉज देर इज नो बिगर डॉक्टर देन जीजस. जीजस इफ इट टचीज हिम नो मिरेकल जावपाक शकता आनी आमचो फादर बॉलमॅक्स आमच्या परतून आमच्या म्हऱ्यांत येवपाक शकता. सो प्लीज कीप फादर बॉलमॅक्स पेरेर इन प्रेयर्स. हांव इतलेंच मागता आनी हांव स्पिडी रिकवरी ताका मेळची म्हणटा. जाता तितले बेगीन तो बरो जावन आमच्या मुखार येवचें म्हणून आमचे इतलेंच अपेक्षा आसा. देव बरें करूं. They are saying yes, it is critical because he is unconscious and he's been kept on the ventilator. You know what it means when you are kept. It's better to tell the truth. No, everyone should know the facts. He's kept on the ventilator. Last night CPR दिल्लो खंय ताका आनी मातसो he is unconscious. So we are praying that खंय तरी मिरेकल करचो, जेजून ताका हात लावचो आपलो, कित्याक तो जेजूक चड लागीं आसलो. जेजून कितेंय जावं, कोणाचें कितें असलें जाल्यार जेजू असलो श्रेश्ठ कोण ना. जेजू बाबान जेजून आमच्या ताका हात लावन मिरेकल करचें आनी आमचो फादर बॉलमॅक्स आमकां दिवचो, कित्याक ही इज प्रिटी यंग, ही इज जस्ट 50 years of old एंड वी वॉन्ट हिम टू सेव गोवा एंड गोंयकार. ताजे मार्गदर्शना सकल आमी आसा. वी ऑलवेज ट्रिटेड हिम एज एन आयडल. आनी कितें आसल्यार तो रोखडो मेसेज धाडटालो, कॉल कोत्तालो, सदां आशिर्वाद धाडटालो. कितें बरें काम केलें. प्रतिमा, रिमेंबर दीस इज द नेम गिवन बाय पीपल टू यू, आयन लेडी, गो हेड. आनी जेजूचो तो फोटो धाडटालो ब्लेसिंग करून. सो हांवें ताका तें हें केलां की वी आर ऑल प्रेइंग एंड आय एम एक्सपेक्टिंग ऑल द बोन्स. प्लीज कीप आवर फादर बॉलमॅक्स इन युअर प्रेयर्स. गॉड ब्लेस यू. तुम्ही पळयतात GNH. दानी दानी में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दानी दानी में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु.
अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्ति रस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।